नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत प्लास्टीक कोयराचो उप्रासला मोठो प्रस्न. पर्यटन आनी पर्यटक महत्वाचे घटक. पर्यटका सयत प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यांकडल्यान कोयर व्यवस्थापन खर्च वसुलीचो योग्य पर्याय. केंद्रीय शास्त्रज्ञांचे आवाहन. गोंय पुलिशेंत गुन्हेगारीकरण वाडलें. फाटले 7 वर्सांत पुलिसांचेर वत्तट 209 गुन्यांव नोंद. पुलिसांचेर विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, अपहरण ते खुना मेरेन गुन्यांव. 6 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ. खासा रिपोर्ट. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक आयला वेग. लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम केलां पुराय. थळाव्यांचो मात विरोध. खर आंदोलनाची दिल्या शिटकावणी. साखळे दत्तवाडी देवस्थानात मूर्ती चोरी प्रकरण. अटक केल्ले श्याम बोडके आणि दिपेश कामत हे दोगांकूय सशर्त जामीन मंजूर. बंगलेल्यो मूर्त्यो विसर्जन केल्यो ताचेर चोरयेचो फटीचो आळ. बोडके हांची माहिती. गरीब आणि बेवारस लोकां खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी राजभवन अन्नदान येवजणेचे जाले उक्तावण. राज्यपालांच्या वैयक्तीक खर्चांतल्यान चलतली येवजण. डायलिसीस आनी कांक्र दुयेंतींकूय मुख्यमंत्र्या वतीन जाले अर्थीक मजतीचे वाटप. आंबावली असोळणेच्या लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो सांगोड. सेंट पिटर्स आणि सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा मनयतात सांगोड उत्सव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दर्यांत प्लास्टीक कोयराच्या बाबतीत गोंय देशात पयलें थारला. गोंयांतले लोकसंख्ये परस कितलेशेच पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतात. बेजबाबदार पर्यटन तशेंच प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यो हे प्लास्टीक कोयराच्या वाडीक जबाबदार आसात म्हणून केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राचे शास्त्रज्ञांनी सांगलां. हे बेजबाबदार पर्यटक आणि प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यांकडल्यान प्लास्टीक कोयरा विल्याचो खर्च घेवपाक जाय अशें हे शास्त्रज्ञांचे मत. केंद्रीय आणि राज्य सरकाराची यंत्रणाच्या घाळपणाचेरूय तांणी चिंता उक्तायली. केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रान गोंयासयत इंदोर, पुणे आणि अंदमानातल्या वाडट्या प्लास्टीक कोयराचेर अभ्यास करून कांय निष्कर्ष काढल्यात. हातून प्रदूषणाक जापसालदार आशिल्ली उत्पादनां, तांचो जाय तसो वापर करपी बेजबाबदार पर्यटक आणि प्लास्टीक उत्पादनाच्या कराविशीं गंभीर नाशिल्ले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ह्या सगळ्यांक केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी धारेर धरल्यात. तशेंच ह्या अभ्यासात गोंय सरकार प्लास्टीक कोयराचो विलो लावपा खातीर दिसाक वट्ट 16 लाख रुपया खर्च करता. हो खर्च वर्साक 58 कोटींचेर पावता. पूण ह्या प्लास्टीक कोयराच्या व्यवस्थापना खातीर ना पर्यटक हातभार लायतात ना उत्पादक अशें CSEचो शास्त्रज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन सिंग बिश्त हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. We talk about the waste management in Goa. They have a very good waste management system over there. Yeah. The issue is that the thing is that the research that we have done is on the plastic packaging waste. Yes. So here the term EPR comes into picture. That is the extended producer responsibility. Yes. In which the PBOs, that is the producers, importers, and brand owners, whosoever places the plastic packaging waste in the Goa's market are liable to pay for the management of that plastic packaging waste. Yes. Right. So currently what happens is the rate at which the EPR credits are being traded are very low. Goa can introduce something like tourism cess. Correct. So Goa footfall is tourist footfall is almost 4 to 5 times the population of Goa. Correct. So 1 crore tourists visiting Goa every year. Yeah. So if the tourists that are coming to Goa, if on their flights or the train tickets, if an extra tourism cess of around maybe 10 or 20 rupees is being imposed, then it would add hugely to the it would aid the ULBs in managing the waste that the tourist that has been generated from the tourists, and it is basically the plastic waste that is being generated more from the tourists. Exactly. So introduction of a tourism cess could be a step in a positive direction, and I don't think 10-20 rupees of tourism cess would matter to people who are coming to Goa. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तयार केल्ल्या नव्या व्यवस्थेत आता प्लास्टिक तयार करपी कंपन्यांकूय कोयराच्या विलोवा खातीर समान खर्च उखलचो पडटलो अशें CSEचो संशोधक दोतर त्रिभुवन सिंह बिश्त सांगता.
प्लास्टिक कोयराविशीं नेमावळ आणि खर्चाच्या उभारणीविशीं व्यवस्था तयार करपाचो अधिकार आशिल्ल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रभावी पद्धत तयार करूंकच ना। ताका लागून प्लास्टिक कोयराचे दोंगर उबे करपी उत्पादक उणे शुल्क भरून आपली सुटका करून घेतात। गोयचे घनकोयर व्यवस्थापन धोरण प्रभावी आसा, पूण वेफर्स, बिस्किट्स आणि हेर पदार्थ प्लास्टिकात गुंडाळून विकपी कंपन्यांचे कितें? ह्या कंपन्यांनीच ह्या कोयराचो विलो लावपा खातीर खर्च दिवचो अशी पद्धत विकसित जाल्या अशें दोतोर बिश्त हांणी सांगलें। Kind of generates around 800 tons per day. So 800 tons multiplied by say 8 rupees. So it's around 1600 rupees, 1600,000 rupees. Okay. Yeah. Okay. So 16 lakh if you would want to translate it, 16 lakh rupees, and that's per day. Per day, 16 lakhs per day. So it's a huge cost. Yeah, it's a huge cost. Okay. And how what kind of plastics actually is this plastic? So there are various kinds of plastic. Actually, there are 7 classification of plastic. But if we talk about the EPR, there are 5 classification. One is the category 1 is the rigid one. Category 2 is the flexible one. Category 3 is the MLP one. Category 4 is the compostable, and then 5 is the biodegradable one. Okay. So most of this includes all this eatables and yes, all this is the plastic packaging waste. Okay. Yeah. So all plastics that we use kurkure to yes, to yes. Kurkure, chips packets, biscuit packets, then your plastic water bottles, all are included in this. The producers, importers, and brand owners, they can pay through EPR, which now they are paying, but very the little amount that they are paying is minimal. Right. So we need to have a monitoring over that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गरीब आणि बेवारस लोकांक खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी संस्थांक खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी राजभवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले। केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी येवजणेचे आयज उक्तावण जालें। आयतारा सकाळी राजभवन पोरण्या दरबार सालांत राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जालो। जे मानधन राज्यपालान बरयल्ल्या पुस्तकांतल्यान आयल्यात त्या मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले। तशेंच हे निमतान डायलिसीस आनी कांक्र दुयेंतीक मुख्यमंत्र्या वतीन अर्थीक मजतीचे वांटप जालें। Food bank, that's not a success one. I'm not fighting for it with anybody. The reasons are there. I am not going to that aspect. Now this organization, per day 2 time foods to inmates of their institution and the medical college nearby, and our food they supplied, and they contract with agreement with Rajbhavan is there, and 1 month 1,20,000 has to send. आज आम्ही पळयता की जे चेक डिस्ट्रीब्युशन फॉर कॅन्सर पेशंट, डायलिसीस पेशंट ते हांगासर घेवपा खातीर आयले। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा तांची आर्थीक परिस्थिती कठीण आसल्या कारणान गव्हर्नर सरा कडल्यान जी 25,000ची मदत ही सुद्धा ही खूब व्हड मदत आसता। नो डाऊट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम हे आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आणि तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता। पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युअरा कडेन वयचें न्ही। आमकां जर किडनी सांबाळपाक जाय आसत जाल्यार ती आमीच सांबाळपाक शकता। आमी म्हणटा जर डायबिटीज आसतल्यांनी रेग्युलर मेडिसीन, रेग्युलर इन्सुलीन घेवप आणि बाकीचे सगळे पथ्य सांबाळप ही काळाची गरज आसा। लग्नाच्या आयज दाखोवन 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन एका 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केला। कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी सचिन उल्लप्पा खोलकार अशें अटक केल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा। पिडेस्त चलयेच्या आवयन केल्ले कागाळी उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। दिवचलच्या लाडफे वाठारांतल्यान एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचें प्रकरण ताजे आसतनाच आतां कारापूर तिस्क वाठारांत 7 वर्सां पिरायेची चली अत्याचाराच्या बळीक पडल्या। लग्नाच्या आयज ताकून फाटल्या ऑगस्ट 2022च्यान कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी एका तरणाट्या कडल्यान
सान पिरायेची पिडी चलयेचो लैंगीक छळ चालू आशिल्लो अशी माहिती मेळ्ळा. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पोलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे वाठारांतल्यान एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण जावन 8 दीस जावचे पयलींच दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर सांखळे वाठारांत एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी सचिन खोलकर ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान थंयच रावपी एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेक लग्नाच्या हायेस दाखोवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. हे विशीं शेनवारा पिडेस्त चलयेच्या आवयन दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची गंभीर दखल घेवन पॉस्को आनी बाल हक्क कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची चवकशी केले उपरांत पुलिशेन शेनवारा राती उसरां केल्ले एके कारवायेंत जुबाबीत तरणाटो सचिन खोलकर हाका अटक केल्ली आसा. सध्या सचिन खोलकर पुलिशेच्या कस्टडींत आसा. ह्या प्रकरणाचो आतां फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडचडे कॅम्ब्रिज स्कुला लागसार आशिल्ल्या घरांत सिलिंडर गळटेक लागून उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 10,000 लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकच दुखापत जावना. कॅम्ब्रिज स्कूल आसा तेजे ऑपोजीट एक इन्सिडेंट जालो तो म्हणल्यार कुकींग गॅस आसा तेजो सिलिंडर लिकेज जावन घरांत खंय तरी किचनाक उजो पेटलो आनी ही सिंगल शेगडी आसलेल्यान तो उजो चड वाडूना. तेजे नंतर जे तेतूंतले तेगे घरांतले कोण आसा तेणी ताबडतोब वचून जे फायर स्टेशन कुडचडे आसा तें पळयलें. तेणी ते फायर स्टेशन ह्या घरांतले कांय अंतरान आसल्यान तेणी रोखडो येवन ते उदकान येवन हो जो उजो आशिल्लो तो पालयल्लो आसा. सद्याक जे घरांक फक्त हावज होल्ड जी एसेट तेजी लुकसाण जाल्लें आसा. कोणाकूच घरांतल्या लोकांक कोणाकूय हेजी हानी जाली ना. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. राय हांगा सुरू आशिल्ल्या 52व्या कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत नावेले स्पोर्टिंग क्लबान शिरोडा यूथ क्लबाक 2-1 गोलांनी हारयत सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. नोहा लुईस आनी रेहान सय्यद हांणी पयल्या 8 मिनटांत 2 झटपट गोल करीत नावेले स्पोर्टिंग क्लबाक आघाडी मेळोवन दिली. शिरोडा क्लबाच्या रॉयस्टन वाजान 55व्या मिनटाक एकमेव गोल केलो. निमाण्या खिणाक शिरोडा यूथ क्लबान मारिल्ली फ्री किक खांब्याक लागिल्ल्यान शिरोडा यूथ क्लबाक हार खावची पडली आनी नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 52व्या कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. बरो खेळ केल्ल्यान नावेले स्पोर्टिंग क्लबाच्या रेहान सय्यद हाका मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्कार फावो जालो. आयची गेम तुका कशी लागली? बरी दिसली. बरें हार्डवर्क केलें सगळे प्लेयरान मेळून बरें हें केलें. सो आमगे हें जातलें अशें करून बरें वर्क जातलें. सो आनी अशें करून हार्डवर्क करपा जाय आनी आमगे हांवें हांव वयर काडपा जाय म्हाका. सो आनी हार्डवर्क करता हांव. हो 50 सेकंड किस्तोन मेमोरियल सगळ्यांत तो बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट. ह्या टोर्नामेंटाक खेळोंक तुका कशें दिसता? बरें दिसलें कित्याक म्हाका हालींच्यान म्हाका एक चान्स दिलो. सो म्हाका म्हजो परफॉर्मन्स दाखोवपाक सो हांवें म्हजो परफॉर्मन्स दाखयलो. सो हांव चड हॅप्पी आहा गोल मारलो म्हणून आनी हांव म्हगे टिमी जिखयली म्हणून. तुजो फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्हजे फ्युचर प्लॅन कितें म्हगे हार्डवर्क करून आनी हांव सगळ्या फॅमिली नांव वयर काडलो. सो हांव एक बरो ड्रीम चिंतलो करपाचो. कसलो ड्रीम तुजें? सो म्हगे एक फॅमिली अशें करून सपोर्ट दिवपाचो खेळोन. सो हांव आनी चड हार्डवर्क करून हें करून सगळें करून दिता. हे भुरगे आसात दुसरे फुटबॉल जे खेळोंक येतात तांकां तूं कितें मॅसेज दिता? तांकां म्हणटा थोडें मातशें हार्डवर्क कराय. ओके तुमी येयल्यार बरें इम्प्रूव जातलें.
सो आनी हूँ एशको गिव अप बी करूं वचना सगळे ट्रायल्स कितें सो आनी इम्प्रूव करूया गेम आपणाची आनी तुमी एक ना एक दीस बरो चान्स मेळटलो सो ते चान्स आनी तेंक दाखोवया तुमी प्रूफ कितें आहा तो. पाळये पंचायतीच्या कुंभारवाडा वाठारांत चित्रशाळेंनी गणेश मुर्तींक आकार दिवपाचें काम सुरू जालां. ह्या वाठारांतले मुर्तीकार अमृत शेटकर 25 ते 30 गणपती जाल्यार तानाजी शेटकर हो मुर्तीकार 260 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करतात. पळयात पुराय बातमी. पाळये पंचायतीच्या कुंभारवाडा वाठारांतल्या चित्रशाळांनी सध्या गणेश मुर्ती तयार करपाचें काम जोरात सुरू आसा. मुर्तीकार अमृत शेटकार चिकण माती पायांनी मळून तशे गणपती तयार करतात. तशेंच ह्याच वाठारांतलो तानाजी शेटकार हो मुर्तीकार वट्ट 260 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. ह्या दोगांनी फाटल्या शेकड्यांनी वर्साची परंपरा तिगोवन दवरल्या. सध्या गणपतीच्या मुर्तीची मागणी वाडल्या, मात मुर्ती तयार करपी कलाकार मेळप कठीण जाल्ल्याचें तांचें म्हणणें. चिकण मातयेचे गणपती करपा खातीर सरकारान नवे कलाकार तयार करपाची गरज आशिल्ल्याचें ते सांगतात. माती खंयच्यान हाडटा तुमी? बिचोलेसून. कितले गणपती करता? 25. हो, तुम्ही आता दर वर्सा हे माडवूनच करता पायांनी माडवून आणि मागीर साचे वापरता? आमचे कडेन जवळ जवळ 260 सुमार गणपती आमी करता. पयलीं आमचो बाबा करतालो आनी तेजेच ट्रेडिशन कंटिन्यू दवरलें करपाचें. जे आतां 260 मुर्त्यो लोक आमचे कडसून व्हरता. आमकां ही माती चडशी आमी बोड्ड्यां बिचोले थंयसर वचून बरी कामांक येता बरी माती बोड्ड्यां बिचोले थंय मेळटा. आनी आतां मेळना. प्लास्टराचे गणपती आतां थोडे हें जाल्ल्या कारणान ओड जी आसा ती मातयेच्या गणपतीक लागलेली. कलाकार सगळे तेवटेन वचत आसा. आमचे हिंगा हें आहा कोणूय आतां मेळ्ळो आपलो काम करपी असो आमचे जुने कोण आसा मातशें तांकां मातशें ट्रेन केलें साचे बरारे मातशें हें करुया अशें करून आमचे कार्य हे गणपतीचे चाललेले आसा. सो नवीन भुरगे येना? नवीन भुरगे शिकपाक हे कुंभार काम आनी माती काम जे आसा पळय तितून हात घालपाक पळयना. सध्या सगळेच भुरगे कामाक नोकरेच्या फाटल्यान धांवत आशिल्ले कारणान हांगा गणपती तयार करपी कलाकार मेळपाक कठीण जाल्लें आसा आनी ताका लागून तांकां भायल्यान कोण तरी महाराष्ट्राच्यान नाल्यार कर्नाटकाच्यान हांगा कलाकार हाडचे पडटा. पूण आज गोवा गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालून ते कलाकार गोंयांत तयार करचे आनी नवीन भुरग्यांक हे कामाक प्रोत्साहन दिवचे अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. पाळयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. पोंगिरवाळ पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्या सयत नगरसेवकांनी मिराबाग बंधाऱ्याक खर विरोध केला. सावड्डे मिराबाग वाठारांत पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. बंधारो बांदलो जाल्यार लागसारच्या वाठारांनी लेगीत हुंवाराचो फटको बसतलो. देखून मुगोळी सोलयेंकार उपरांत पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्यांनी बांद नाकाच असो निर्णय आयतारा पोंगिरवाळ राम मंदिराच्या सभागृहात जाल्ले बसके वेळार एकमतान घेतलो. आयज आमकां एक डेलिगेशन जालें मिराबागच्यान जे लोकांनी मागणी आशिल्ली की जो बंधारा हाजे पयलीं बांदपाक केल्लो मिराबाग ब्रिजा तेकून तो थोड्या काळान स्टॉप जालो आनी थंय ताजी सायट आतां शिफ्ट जाल्ली. आतां जी सायट शिफ्ट जाल्ल्यान थंय हालींच म्हणटा तें काम चालू केलां. काम चालू करतना ते सायटीचेर कांयच डिस्प्ले केल्ले ना. तो प्रोजेक्ट कसलो कोण बांदता एजन्सी बांदपी कोण तो हे सगळें म्हाका दिसता अंडर सस्पिशियस आसा. ताका लागून गांवकाराक तेंच्यांनी ताजें प्रेजेंटेशन कांय केल्ली ना आनी हेजे लागून आमकां मुखाल्ली ज्यो डिफिकल्टी येतल्यो हुंवार म्हणया हरशीं पावस पडटना हांगा मिराबागच्या गांवांक हुंवार येता. हो जर बंधारो बांदलो जाल्यार ताजे मुखार डिफिकल्टी हो आमचोय वाडो आसा ताकाय लागते. सोलयां पंटेमळ मागीर माडेर हे सगळे वाड्याक हो इफेक्ट जातलो. ताजे खातीर ते हांगा येयल्ले आनी आमी तांचे आयकून घेतले आनी तांकां हांगसरलो पंटेमळाचो हांवें फूल सपोर्ट जाहीर केला आमच्या ग्रामस्था वतीन. एज कावन्सिलर तुमी अपोज करता? हय, एज अ कावन्सिलर एक्चुली कशें हो जो इशू पयलीं आयिल्लो आमची म्युन्सिपालिटीक आमकां एनओसी मागली ते वेळाचेर आमी ताका अपोज केल्लो. आमी तांकां एनओसी दिली ना. घरा कडेन हे सगळे भुरगे भितर येयल्ले घरा कडेन आमकांय तो इफेक्ट जाता बंधाराक. ताका लागून लोकांक तरी हांव म्हणटा लोकांक तरी बंधारा नाका मागीर तो नाका न्हू कित्याक लागून घालपाक सोदता म्हाका कांय समजना. आमी ती मिराबाग मिटींग घेतली तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें
ते आमगे प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून सांगलेलें अजून तेणी दाखवलें ना आमकां प्रेजेंटेशन कसो जातलो कितें जातलें त्या भाशेन तेणी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तें दिली ना अजून कित्याक लागून घेतलां तें म्हाकाय खबर ना आनी लोकांक सगळ्यांक सांगूनच कितें करता आनी गोवोरमेंटान करपाक जाय हें नाका लोकांक लिपोय आनी कितें करून त्या भाशेन तें काम चालू केल्लें हातीन तेका लागून तेंकां लोकांक कोणाकूच नाका लोकांक नाका म्हणून आमकां कित्याक जाय आमकांय नाका म्हणून आमी उपूस करतात. आमदार गोविंद गावडे उखल्ली जीब लायली ताळ्याक म्हणटा ते सामके फट. गावडेक शिस्ती खातीर आदी 3 वेळा समज दिल्लो. केंद्रांतल्यान आपल्याक फोन आयले उपरांत आपणे विधान केल्लें. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो गोविंदाच्या आरोपाचेर खुलासो. मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ल्या आमदार गोविंद गावडेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचेर आरोप केल्ले. गावडे राजकारण करता अशें सांगून ताचे आरोप दामू नायकान भायर आयले. गावडे सामके फट उलयता. ढवळीकार हांचे विशीं उलयल्ले तेन्नाय हांवेंच तांकां पणजे कार्यालयांत आफोवन समज दिल्ली. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर आरोप केल्ले तेन्ना दुसऱ्या दिसा म्हाका दिल्लींतल्यान पक्ष फुडाऱ्यांचे फोन आयले. ते उपरांत आपणे गावडेन केल्ले आरोपांचो व्हिडिओ पळयलो. ते भायर मुख्यमंत्र्या सयत पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा केली. ते उपरांत आपणे विधान केल्ले अशें दामू नायक सांगता. देखून गावडे जे कितें उलयला ते सामके खोटे म्हूण दामू नायकाचो खुलासो. हांव खुबशे लेंग्थीन तुका सांगचे पडटले सगळे गजाली. तो पळय जे उलयता ते निकालच खोटें उलयता. नंबर 1 हांव मातसो बॅक वता. मेळावो जेन्ना जालो हाजो प्रियळचो ताजे नंतर ताणें काही आरोप केले ढवळीकरांचेर. ताजे नंतर म्हाका जेन्ना केंद्रांतल्यान ह्या संदर्भांतल्यान फोन आयलो तेन्ना ताका हांवें आपोवन हाडलो आनी पणजेच्या भाजपाच्या कार्यालयान ताका फुड्यान बसूनय समज दिल्या की जेन्ना मातशें सांबाळून वेवस्थीत कारण तूं आमचोच घटक आसा काही उतरां उलयतना सगळ्यांचो वेवस्थीत मान बीन राखून उलय हें पयले फावटी. ताजे पयलीं सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष आसतना तवडकराच्या संदर्भांनी तांच्यांनी ताका समज दिल्ली. आतां ही एक जाली. परत हो जेन्ना विशय जालो हांव ज्या वेळाचेर आवट ऑफ गोवा आशिल्लो त्या वेळाचेर सकाळी फुडें म्हाका केंद्रांतल्यानच फोन आयिल्लो रिपीट. आनी ताजे नंतर हांवें ताजे कडेन उलयलें मेळपाक जाय म्हणून. ताजे नंतर हांवें तो व्हिडियोय पळयलो. हांव म्हज्या पक्षाच्या काही मुख्यमंत्र्यां सकट काही पदाधिकाऱ्यां कडेन उलयलो. उलयल्या नंतर मागीर हांवें तो स्टेटमेंट दिल्लो आसा जो म्हाका केंद्रांतल्या हांचे कडेन उलयल्या नंतर जो आसा न्ही तोच दिल्लो आसा. म्हणजे हांव कोण तरी स्वता कोण तरी एकदमच त्या खुर्चेर बसलो म्हणजे टापाच करून हांव स्वताक उचल्ली जीब लावली ताळ्याक करूं ना. आनी ताजे नंतर तो स्टेटमेंट जाला तो सुद्दां 26 तारखेक हें घडिल्लें 25 तारखेक आनी हांव 26 तारखेक आवट ऑफ हातून आसतना सुद्दां आयज व्हिडियोज आसात आयज बातम्यो येतात आयज सगळे गजाली आसा ते. ताजे नंतर ताका मेळपाचो योग आयलो मडगांवच्या ऑफिसान. थंय ताका 2 तारखेक हांव मेळ्ळां. ताजेय काही समर्थकांक मेळ्ळां आनी मेळून जातकीर 2 तारीख जातकीर हळू हळू ते करता करता ते 18 तारखेक जो विशय जाला तो ताजे 24 तारखेचो विशय तो मुख्यमंत्र्याचे आख्खे तारीख. सो म्हजो 2 तारखेक ताका मेळप ताजे कडेन उलोवप हें कित्याक हांव न्ही त्या कार्यालयान मडगांवच्या कार्यालयान. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आंबावली आनी असोळणेच्या लोकांनी आयतारा सांगोड उत्सव मनयलो. सेंट पिटर्स आनी सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा 29 जूनाक हो सांगोड उत्सव मनयतात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार नुस्तेकार भावां खातीर सांगोड उत्सव खूब महत्वाचो. ह्या दिसा नुस्तेकार भाव बऱ्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर प्रार्थना करतात. आज 29 जुलय वर्सान वर्स आमी सेंट पिटर एंड पॉल फेस्त आमी मनयतात आनी हे आमी सकाळच्या मीस आयकून आमची परब वर्ताभरी करून जायत्या आमच्या भावा भयणांनी आमकां फूल नापाकली दिवन आदार दितात. तांची नांवां हे पळय अंजनी डायस 300 आंबेली बांदाला कोलावाडा ताजीवाडा हे सगळे व्हडी एकठांय करून हे आख्या न्हंयचे रावंड मारतात. हे ट्रेडिशन आतांच्या जायतीं वर्सां जालीं तेन्ना स्टार्ट जालो ती तांकां डेटूय ना कितले वर्सांची चालू आहा आनी हे ट्रेडिशन हे फुडले येता ते पासून आमचे भुरगे येता जे भशेन तेमी कंटिन्यू दवरल्या. आयज आतां आमचे दादल्या वयताले
पूण आतां फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं बायलो पासून आतां पयलीं सांगलाचे वयतात पयलो रावंड जातलो बायलांचो मागीर ताचे सगळे दादले दुसऱ्या वाड्याचे सांगोळी रावंड मारले आयचे रिवर्स सालाचे आमच्या नुस्तेकार जे आहात सगळे रिवर्स सालाचे डिपेंड आसले आणि तेच रिवर्स सालाचेरच घेवन आमी सगळे ह्या गांवचे लोक एकठांय सगळ्या आयज पासून रिवर्स सालाक आमी मान दितात आनी ती राखपाक आमी जायते वावुरतात नुस्तेकार हे ट्रेडिशन जावं बायलो दादले नुस्त्याक आजून पासून हे चालूच आहा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.